19 medals they won for India. And from 12 to 26 June, 9 gold, 5 silver and 5 bronze. Now, Speaker sir, I had a reply. On this reply, the minister says that the government did not make available any playground, swimming pool, jogging tracks, indoor and outdoor stadiums to these Goan special sports persons. The government did not provide sports material also. How many sports infrastructure are accessible to these persons with disability? जी 19 मेडलां ह्या संदर्भात 2023 जी बर्लिन वचून जी हारिल्ले आसात तेंचो कॅश अवॉर्ड आणि जो रिवॉर्ड जो आसा तो ऑलमोस्ट 73 lakhs जातले आणि आय एम गिविंग एश्युरन्स ऑन द फ्लोर दॅट प्रत्येकाचो जो कॅश अवॉर्ड्स आणि रिवॉर्ड्स जे आसात बिफोर गणेश चतुर्थी आसा तो तांकां मेळटलो. एसोसिएशन्स जी आसात ती एसोसिएशन्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रजिस्ट्रेशन आसचें पडटा आणि तांकांच आमी ग्रँट्स दितात. रजिस्ट्रेशन करून घेयात त्या संदर्भात पेपर्स तुम्ही इनवर्ड करात आम्ही तुमकां एप्रुवल दिवपाचे एश्युरन्स हांवें ऑलरेडी ह्या कमिटीक भितर दिल्ले आसात. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जी डेव्हलप केल्ली आसात ती बरीच पयलूची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात जी नवी आणि जेंकां आमकां एक्सेस दिवपाक मेळटा ते एक्सेस प्रत्येक स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तांकां दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां उबारलेलीं आसात.